पळोवया अपडेट खबरो। नायजेरियनाक गोयच्यान डिपोर्ट करप सोंपें ना। सरकाराक जाला कटकटीचे मजे। मात बिरेस्तारच्या प्रकाराक पुलीस जबाबदार ना। मुख्यमंत्री पर्रीकार ठाम। भाजपाच्या दोगा आमदारांचो नायजेरियनाच्या खुनाकडेन ड्रग्साकडेन संबंध। मुंबई पळून गेल्ले नायजेरियनांचो आरोप। आमदार म्हणतात आरोपी अशेच उलयतात। बरेचे क्रेडिट घेतल्यानी वायटाचे घेवचे। पुलीस घुसपल्या ड्रग्सांनी। पर्रीकाराचे गृह मंत्रालयाचेर सारखे लक्ष जाय। भाजपा मंत्री आमदारांनी दवरले गृह खात्याचेर बोट। टॅक्साच्या येणावळीचे गणित ओनूय चुकता। 6 म्हयन्यान कमर्शियल टॅक्स पडलो। सरकाराच्या टार्गेटा परस 35% उणे। अर्धे वर्ष सोंपले। पळयात सरकारी तिजोरेचो पंचनामो। शारीरिक वा मानसिक अपंगांक 1 लाखामेरेन आधार दिवपाची समाज कल्याण खात्याची नवी येवजण। मुख्यमंत्री म्हणटा येवजण डिसेंबर मेरेन चालीक। आणि पिळगांवा माठवाड्यार कवळेकार फॅमिलीची दिवाळी काळखान। लाईट ना, उदक ना, सरकाराचो काडयेचो आधार ना। 15 वर्सां जाली फॅमिलीचे घश्टे। पळयात रिपोर्ट। खबर विस्तारान। नायजेरियनाक गोयच्यान डिपोर्ट करप सोंपें ना। सरकाराक हे मोठे वजें जाला। कसलेच धड डॉक्युमेंट नसतना आयज मेरेन नायजेरियन गोंयान जाय तशें जाय थंय रावताले। तांकां विचारपी कोण नाशिल्लो हे फाटले 4 दिसान सरकाराच्याच भाशेवयल्यान स्पश्ट जाला। नायजेरियनाक डिपोर्ट करप म्हळ्यार कटकटी। ती सोपी गजाल न्ही हे मुख्यमंत्री पर्रीकारूच स्वता उलोवन दाखयता। मात बिरेस्तारा घडले त्या प्रकाराक पुलीस जबाबदार नात हाचेर तो अजुनूय ठाम रावला। बिरेस्तारा परवरी धुमाकूळ घाले उपरांत नायजेरियनाक गोंयच्यान धांवणोवचे म्हूण पंचायती सावन आमदारा मेरेन आवाज येवंक लागला। सरकार आनी पुलिसांचेर सध्या बरेच चेपण आयला। मात धुमाकूळ घालतना आशिल्ले ते 200 नायजेरियनांतले सध्या 50-60 जाणच पुलिसाच्या हाताक लागल्यात। उरिल्ल्यांनी फुजो काडल्यात आनी उरिल्ले मेळ्ळे तरी तांकां वळखुवप आनी डिपोर्ट करप ही मोठी कटकट। मुख्यमंत्री कितें उलयता ते पळयल्यार गजाल सोपी ना। जे नायजेरियन गोंयांत आसात तांचेकडेन कसलेच सारखे डॉक्युमेंट नात, पासपोर्ट ना। कायद्याक धरून फुडें कारवाय करतले जाल्यार सुद्धा एम्बसी कडच्यान तांचे वळखीचे डॉक्युमेंट जाय। Many of these people do not have passport with them. Some of them have Xerox copies. So we are asking the embassy, Nigerian, we will ask the Nigerian embassy whether they can provide copies of it. There should not be any pending criminal charge sheeted case, FIR नाही। तर FIR जो फाईल झाला तर ताका काय अर्थ ना, पण कोर्टान जर तू केस जाल्ली आसा, चार्ज शीट फायल जाल्ली आसा जाल्यार वी विल हॅव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, then only we can deport them. We are ready to withdraw the cases if we have other documents properly, and we can deport them, we'll deport. Deportation is not such a easy task. ह्या वर्सान जवळ 13 जाणांक कितें आमी ऑलरेडी डिपोर्ट केल्ल्या। बिरेस्तारा नायजेरियनांनी परवरी धुमाकूळ घालो। मात मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसांनी शक्य जाता तितले सगळे केले। पुलिसीन अत्यंत सिस्टमॅटिकली क्राउडाक म्हापशा धाडले, थोड्यांक थोडे अंजुना धाडले। ते नायजेरियनांक somehow they managed to send them away from there and they arrested them at that police station. That is strategy of the police. If they had attacked them, they were high. They were from morning they were sitting there in the bar drinking. So they were excited, they were angry. There could have been serious So police took a sort of a action. आता हाजेर कितें आहा, इंडिविज्युअल काही पुलीस भियेत जाले वचपाक तांच्या फुडें। आय थिंक इट इज अ नोन स्टोरी इन गोवा दॅट नायजेरियन मातशे रफ आसतात आनी आमचो पुलीस फिजिकीन मातसो कमी पडटा। इट अ फॅक्ट। पर्रा खून जाल्ले नायजेरियनाचे खुनाचे केसीची चौकशी चल्ल्या। खुनी सुटचे नात हे मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट केला। मात सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण खून करतल्यांनी गोंयच्यान फुजो काडल्यात। पुलीस आर ऑलरेडी गोईंग आफ्टर द टीम which is involved in murder. Police for themselves have identified the people who are probable murderers and they are on the track of those people. आता ते कितें खंय तरी पळोवन आसतले कोण मर्डर केलो की इमिजिएटली थंय वचून रावचो ना।
So maybe it will take few days to track them down. We will take action against all those who are involved. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. भाजपाच्या दोगां थळाव्या आमदारांचो पर्रा नायजेरियनाच्या खुनाकडेन संबंध आसा. खुन्याक वटांक तांचे यत्न चल्ल्यात. तांचो ड्रग्साच्या वेवसायाकडेनूय संबंध आसा. मुंबय सांताक्रूज पळून गेल्ल्या 101 नायजेरियनांनी थंय वचून एके न्यूज वेबसायटीक दिल्ल्या मुलाखतीन हे सनसनाटी आरोप केल्यात. नायजेरियन हे फकत ड्रग्स हार्डवर करपी. व्हडले बॉस असतात ते डील करतात. तांच्या राजकारणाकडेन लागींचे संबंध आसात असोय आरोप ह्या नायजेरियनांनी केला. भाजपाचे आमदार म्हणतात प्रत्येक आरोपी असोच उलयता. गोंयच्यान पळून गेल्ले 150 नायजेरियन सध्या मुंबय मीरा रोड वाठारात ठाण मांडून आसात. थंय सध्या 300 नायजेरियन रावतात. तातूंतले कांय जाणांनी थळाव्यांकडे जुळोवन संवसारे थाटल्यात. गोंयच्यान गेल्ले नायजेरियनांनी news66.com वेबसायटी वयल्यान केल्ले आरोप सामके शॉकात करपासारखे. पॉल सायमन अशें नांव सांगपी एका नायजेरियनांची बाजू मांडल्या. भाजपाचे आमदारांचेर हे सनसनाटी आरोप केल्यात. नायजेरियनाच्या खुनाकडेन 2 भाजप आमदारांचो संबंध. खऱ्या खुन्यांक वाटोवंक सोदतात. तातूंतले कांय जाण ड्रग्साच्या धंद्यात घुसपल्यात. गोंयांत ड्रग्साच्या धंद्यात आशिल्ले चडशे नायजेरियन फक्त ड्रग्स हार्डवर करपी. बिग बॉस करतात डील. तांच्या राजकारण्यांकडे आसात लागींचे संबंध. तातूंत पब, बार, हॉटेलां चलोवपी आसात. तांकां कोणाच हात लायना. नायजेरियन उणे प्रेसान ड्रग्स विकतात म्हूण तांचे आड उत्तर गोंयांत मोहीम. गोंयांत ड्रग्स पेडलरांची प्रॉफिट मार्जिन कमी जाल्ल्यान ते चाळवले. नायजेरियन प्रोफेशनल ड्रग्स रनर न्ही, ते गरिबीक लागून हे धंद्यात पडल्यात. ड्रग्सांचे मोल बिग बॉस थारायतात. नायजेरियनांक कमी रेटीन विकपाक दिनात. प्रुडंटान हाचेर भाजपाचे थळावे आमदारांक विचारले. शिवोलीचो आमदार दयानंद मांद्रेकर म्हणटा आरोपी अशेच उलयतात. त्यो खऱ्यो धरपाच्यो गजाली न्ही. म्हाका दिसना अशें काय MLA इनवॉल्व आहा, हे इनवॉल्व आहा. कोणाच्यान कितें स्टेटमेंट करूं येता. कोणाच्यान कोणाची धरूंक जायना. आनी नायजेरियन अशा पद्दतीचो स्टेटमेंट करप हें आनी आमी आयकप हें सुद्दां दुख्ख. स्टेटमेंट घेणारेच कितके पापी आसतले. अरे वैयक्तीक ह्या बिजनसान तांकां तेंच्या बरोबर कोण लोक आहा पळय तांकांच खबर आहा. हे वैयक्तीक आपल्या पापाचें खापर दुसऱ्याच्या माथ्यार मारपाचे हे तेंचे प्रयत्न आहा. आनी बरोबर आहा तांकां हेचेर प्रयत्न करूंक जाय. पूण आमी आतां कितें साबीत करूंक सोदता. अरे जो कितें धिंगाणो घातला पळय तो त्या लोकांनी घातला. आनी जे कितें घटना घडल्या तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. ते कितें आहा ब्लॅक एंड व्हायट कितें आहा ते येतलेच फुडल्यान. I'll tell you, there is no politician who is involved in drugs. It is the job of Goa police to crack down. Let us not get into political angle of Congress, BJP, MGP आणि कोण 2 पानां 3 पानां हिंगा तसले कांय ना. हिंगा पुलिसांनी एक्शन घेवपाची गरज आहा. आमी पॉलिटिशियन जो तर कसलोच हेल्प जावल, जो तर इफ दे वॉन्ट वॉट एवर हेल्प वी विल गिव देम. आमी मुख्यमंत्री पर्रीकाराक विचारले. आय डोंट रिस्पॉन्ड टू सच थिंग्स. तुम्ही विचारता पळय ते विचारप तुमचे चुकीचे आहा ते तांकां विचारूंक जाय. ताका विचार नाही म्हाका. आता पळयात ब्रेस्तारा परवरी जाल्ल्या प्रकरणाचेर नायजेरियन कितें म्हणटात ते. खुना उपरांत पोस्टमार्टमा पयलीं कुडीचो सामको पंचनामो करपाक जाय आशिल्लो. मेल्ल्या नायजेरियनाची कूड पोस्टमार्टमा पयलीं तपासपाक सोदताले. ताका ड्रग्स पेडलर थारावपा खातीर खुनी तांच्या कपड्यांनी ड्रग्स घालतले म्हूण हुस्को आशिल्लो. भारतांतले पुलीस ड्रग्स प्लांट करून फॉरेनरांक आडकयतात ही गजाल सगळ्यांक खबर. ANC आनी NCBन ड्रग्स प्लांट करून कितल्याशाच नायजेरियनांक फटयल्यात. पोस्टमार्टमा वेळार 2 नायजेरियन कुडीचे बरोबर रावपाक सोदताले. पुलिसांनी ही मागणी आयकली ना म्हूण कांय जाणांक कॉल मारले. तांणी कायदो हातात घेतलो. इतले मजगती नायजेरियन दूतावासाचे अधिकाऱ्यांनी आयतारा कळंगूट वचून परिस्थिती पळयली. एम्बसीच्या अधिकाऱ्यांनी थळाव्या नायजेरियनांकडे चौकशी केली. नायजेरियनांनी तांचे एम्बसी मेरेन ह्यो गजाली पावयल्यात. ताजे मिटिंगेचे हांव तुका अशें प्रश्न विचारता पळय तो दुयाची विचार मरे. तो तांचो कल्चर कोण तो कमर्शियल एटॅची काय कोण तरी आयिल्लो कॉन्सुलेट तो तांकां ब्रिफींग करतालो की
डॉक्युमेंट आपले आय डोंट नो, आय एम नॉट अवेअर. नायजेरियनांनी गांजील मुसाच्या पोळ्याचेर फातोर मारला. 3 वर्सां फाटी पुलीस राजकारणी ड्रग्स माफियान नेक्ससान खवदळ घाल्लो. आता आपल्या आमदारावयल्या आरोपात कांयच तथ्य ना हे पटोवन दिवपाची जबाबदारी सरकार पक्षाची. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.